फ्रायडे 17 जून 4:30 आम्ही आमच्या मारना पंचायतीचे मल्टीपर्पज हॉल सेंटर ओपन करतात, इनॉग्रेट करतात. सो आय इन्व्हाइट एव्हरीवन फ्रॉम मारना पंचायत एरिया, स्पेशली आमचे सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या सगळ्या बायलांक आमंत्रण दिता. कित्याक मारना पंचायत एक हॉल नासले, स्पेशली वेन वी आर गिविंग कोर्सीस, सो मेनी डिफरंट कोर्सीस, तांकां कीर्ती विद्यालय नाल्यार हांगा थंयसर कोणाच्या घरांनी बसून हे कोर्सीस करताली. आतां तांकां 17 तारखेर आमी ने हॉल बांदून इनॉग्रेट करतात. इट्स अ मल्टीपर्पज सेंटर. तेणी त्यांची ग्रामसभाय घेवंक जाता. सो सगळ्यांक इन्व्हाइट करता. वेर एक्झॅक्टली ज्या जाग्यार ग्रामसभा जातली तोच सायडीक आहा तो पंचायतीच्या घराच्या सायडीकूच. इट्स आ वे, आमचे वे ऑफ सेइंग थँक्यू टू आमचे फुल टीम ऑफ मारना पंचायत. आमचे शर्मिला बाय, हेडेड बाय शर्मिला, आणि आमचे सगळे पंचायत मेंबर्स माझ्या वांगडा रावून आमकां जिखोन हाडला. सो वी हॅव गिवन देम दिस हॉल फॉर देम. दे कॅन हॅव दिया ग्राम सभाज, आमच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाची मिटींग घेऊ आणि त्याचे कितें कोर्स जाता जाल्यार कितें तेंचे कडेन हॉल म्हणटा ते नासले. सो दिस इज वॉट वी हॅव गिवन देम. अँड ऑन 17th at 4:30, 17 June 4:30 इज द इनॉग्रेशन. एव्हरीवन इज इन्व्हायटेड. इलेक्शन पयलीं तुमी थंय गेल्ले. आय रिमेंबर म्हाका दिसता हेयर्स वेनाचें कितें इनॉग्रेशन तेन्ना तुमी प्रॉमिस केल्ले की ते हॉल बांदता बांधलेले म्हणून. सो आतां इनॉग्रेट ओके. थ्रू कशें म्हणजे थ्रू वॉट थ्रू आर CSR ऍक्टिव्हिटी कॉर्पोरेट तुमची स्वतःची. ओके. स्वतःचे आणि आमचे वेल विशर्स आहात मेळून आमी केल्ले. एनी अदर इन माइंड इन नियर फ्युचर टू फुलफिल? खूप काम आहा. टप्प्याटप्प्यांनी आम्ही करून दितली.